दीप विहार प्रायमरी इस्कॉलाच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी भिवपाची गरज ना। विद्यार्थ्यांचो फुडार आपली जापसालदारकी आसा। आपूण MPAच्या अध्यक्षाकडेन उलयला, तशेंच मुखेलमंत्र्याकूय कळयला। मुखेलमंत्री बेगीनूच MPAच्या अध्यक्षाकडेन बसका घेतलो आनी शाळेच्या फियेंत अचकीत वाड केल्या तो प्रश्न सोडयतलो म्हूण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर उलयला। RDX गोवा खातीर सडाच्यान प्रसाद नायक। हो इश्यू जाल्लो आसा, फीज वाडयला ती आनी ती बीन डबल केला म्हणून तो इश्यू जाल्लो, तेजे लागून ऑलरेडी हांव चेअरमॅनाक मेळ्ळो आसा आमच्या MPDच्या, ताका हांवें ब्रीफ केल्लेलें आसा। सगळी पेरंट्स येवन म्हाका मेळिल्ली आसा, कालूय म्हाका पेरंट्स येवन मेळिल्ली आसलेली, तेंचेवूय रिप्रेजेंटेशन तेंच्यांनी म्हाका दिलेलें आसा। 300 पेरंट्सांनी सायन मारून म्हाका रिप्रेजेंटेशन दिलेलें आसा। ते व्हरोन हांवें आमच्या चेअरमॅनाकूय एक्सप्लेन केल्लेलें आसा आनी त्याच प्रमाणे हांवें CMाकूय पर्सनली मेळ्ळा। त्याच दिसा नेक्स्ट डे वचून CMाक मेळून CMाक टोटली ब्रीफ केल्लेलें आसा, कितें हे जे आसा हे पेरंट्सांचेर आनी स्टुडंट्सांचेर अन्याय म्हणून, कित्याक मदींच फीज वाडोवप हे खंयच्याच कायद्या भितर ना। इवन सुप्रीम कोर्टाचो सुद्दां रुलींग आसा, कितें मिड टर्म मदीं फी वाडोवप ना, तुमचे वाडोवपाची आसा जाल्यार नेक्स्ट एकाडेमीक इयरासून वाडोवप, कितें पेरंट्सा कडेन जातलें ना जातलें होय विशय आसा। आनी म्हाका पूर्ण स्वताचेर विश्वास आसा आनी आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर, कित्याक तो हो सिरियसली हो इश्यू घेतलेलो आसा आनी तेणें सांगलां की आपूण चेअरमॅनाक आफून हो इश्यू सॉर्ट आवट करतलो म्हणून। सद्या CM बिजी आसल्या कारणान तो बॉम्बे आसलेलो, आतां वेस्ट बेंगलाक वयपाचो आसा। सो म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट वीक ऑन मंडे ऑर ट्युजडे म्हाका दिसता हो इश्यू सॉर्ट आवट करून CM घेतलो आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा। सो फक्त हांव मागता पेरंट्सां कडेन इवन स्टुडंट्सां कडेन, तुमी पॅनीक जावपाची गरज ना, हांव तुमच्या बरोबर आसा, कित्याक हे स्टुडंट्साचेर आनी पेरंट्साचेर अन्याय जावपाक हांव दिवपाना आनी हांव तेंच्या बरोबर रावतलो, कित्याक ती स्टुडंट जी शिकता ह्यो आमची भुरगीं, ह्या वाठाराची भुरगीं, मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची भुरगीं मॅक्सिमम जे स्टुडंट्स थंय वयता, जे पेरंट्स आसा ते म्हाज्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे ते। सो हांव कोणाचेर अन्याय जावपाक दिवपाना आनी हे हांवें चेअरमॅनाक सांगलां, हे आमकां गरज आसा कितें रिवर्ट करपाची, तुमकां वाडोवपाची आसा नेक्स्ट एकाडेमीक घ्या। आनी प्लस हांवें चेअरमॅनाक सांगलां तुमकां मातशे 500 काडा म्हणून। हांवें स्वता इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी हांव ते स्कुलाक ग्रांट्स इन एड दिवपाचे प्रयत्न करता आनी ऑलरेडी ते चालू आसा। CMानूय म्हाका सांगलां बेगीनच्या बेगीन आपूण तुका करून दिता। सो हो विशय आनी हें फुडें येवंक जायना म्हणून। सो हे केल्या नंतर तरी मातशें येस हो एकाडेमीक इयराक जर हेंच्यांनी 500 काडले MPD, जाल्यार हांवें CMाक तेवूय सांगलां ही आमची सेंट्रल गव्हर्मेंट MPD म्हणटा ती, तेंच्यांनी एक्चुअली लोकांक हेल्प करूंक जाय थ्रू CSR फंडांसून, बट हांगा CSR फंडांसून कांय हेल्प जायना, तो जायना, वयल्यान लोकांचेर अत्याचार जाता, अन्याय जाता। सो ते जावचे न्हू।